नमस्कार. परत एक फावट येवकार तुमकां. पयल्या भागां भितर ह्या मुलाखतीच्या तुमी आयकलें रिणाची एक्झॅक्ट परिस्थिती कितें आसा आनी मुखार वचपा खातीर कितें करचें पडटलें. दुसरी भागाच्या सर पयली गजाल सांगात, मल्टी स्टेट बँके वेल्यान सामकी एपेक्स बँक स्टेटीची इतली पुरतेंच हें करपाचो एजीएमा भितर निर्णय जालो. कित्याक घेतलो हो निर्णय, ताचो फाटलो मेन हेतू कितें आनीक हाजे फाटल्यान खूब जाण अशे इंटेन्शन्स आनी मोटिव्स अटॅच करपाक लागल्यात ह्या डिसिजना फाटल्यान. हाव आर यू एक्सप्लेनिंग इट? ना, हाजो हो जो इश्यू आसा तो पयलीं गोवा, दमण एंड दीव इट वॉज अ युनियन टेरिटरी. बरोबर. जेन्ना स्टेटहूड मेळ्ळी तेन्ना इन 1989 जी स्टेट कॉपरेटीव बँक आशिल्ली ती डीम्ड टू बी एपेक्स बँक जाली. ना, एपेक्स बँक आशिल्लीच, मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक जाली. बरोबर. आनी ते मल्टी स्टेट कॉपरेटीव एक्टा अंडर गेली ही बँक. कित्याक दमणा दिवा ज्यो शाखा आशिल्ल्यो ताका लागून ही मल्टी स्टेटस ताका मेळ्ळो. बरोबर. ताजे नंतर 2003 सुप्रीम कोर्टान एक रुलींग दिलें की खंयचीच एपेक्स बँक आसा म्हणल्यार स्टेट कॉपरेटीव बँक आसा ती मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक आसपाक शकना, ताका ड्युअल स्टेटस आसपाक शकना. आनी ताका लागून पयलीं खूब कॉरस्पॉन्डन्स जालां. रिजर्व बँकेचे तो रिजर्व बँक फाटीं लागले कडेन आसा, ताका लागून रिजर्व बँकेन 2008 सुद्दां खूब अशी मिटींग घेतल्यो, नाबार्ड, RBI बँकेची अशें करून. पूण हांगच्यान कांय मूव जालो ना. जेन्ना आमी टेक ओवर केलें त्या दिवार परत 25 सप्टेंबर 2012 आमी ताबो घेतलो. 28 ऑगस्ट 2012 तेन्ना 25 सप्टेंबर 2012 आमकां लेटर आयलें. त्या लेटरां भितर सगळें नमूद केल्ले कडेन आसा की अमकें हें जाल्लें, फॅक्ट्स हे जाले आनी अजून पर्यंत कांय डिसिशन जालें ना. आनी तशेंच लेटर ताणें गोवा गव्हर्मेंटाक धाडलें की जर बँक जर शेडिंग ऑपरेशनाची म्हणल्यार सेपरेशन ऑपरेशनाची हें एक्शन घेयना जाल्यार तुमी तांचो एपेक्स स्टेटस काडात. बरोबर. एक गजाल जी आसा, कालचे जे डिसिजन जालां थंय प्रत्येकटो व्हरून ताका मोटिव्स आनीक हें अटॅच करता, इंटेन्शन्स अटॅच करता, बेजिकली बिकॉज ऑफ द टायमींग. कारण मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक जाली की तुमी सेंट्रल रजिस्ट्रा अंडर येता. एकदां तुमी फक्त स्टेटीची अपेक्स बँक जाली की तुमी स्टेट गव्हर्मेंटा अंडर येतले. हांगा दुसरो जो मुद्दो आशिल्लो तो तुमचेर अविश्वास प्रस्ताव ठराव हाडला. अशे तरेन एक हें तयार करतात, ओपिनियन तयार करतात. कारण हें जर सगळें जर स्टेट गव्हर्मेंटा अंडर उरलें जाल्यार फाल्यां तुमचे सारके मनशाक हात लावपाची कोण हिम्मत करचो ना. तुमी बँकेचे अध्यक्ष कायम उरतले म्हणून टायमींग सादून आनी हें कारण दिवन केल्लो हो मूव म्हणून. हाव आर यू गोइंग टू कावंटर? ना, हाजेर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार थोडक्यांत हें लेटर आयले नंतर 2012 आमी इमिडिएटली हें बोर्डा मुखार व्हेलें आनी मल्टी स्टेट कॉपरेटीव एक्टाच्या 103 ह्या कलमा खाली तें रिऑर्गनायजेशन करचें अशें आमी हाका सेंट्रल रजिस्ट्राक लेटर बरयलें की हें रिऑर्गनायजेशन करतात आनी आमकां परमिशन दिवचें. आनी ताका सगळें कॉरस्पॉन्डन्स आमी धाडून दिलें रिजर्व बँकेचें. आनी त्या प्रमाणे हें तुमी आमकां शेडिंग करपाक दियात म्हणून. शेडिंग करपाक आमकां दिवचें. 103 अंडर तें आमी लेटर धाडलें. त्या दिवार सेंट्रल रजिस्ट्रान तें एग्जामीन केलें सगलो मॅटर. आनी एग्जामीन करून ताणें कळयलें आमकां की हें तुमचें पळय आसा तें 103 जें सेक्शन आसा तें रिऑर्गनायजेशन ऑफ स्टेट्स. जेन्ना तुमची स्टेटहूड जाल्ली तेन्ना तुमकां लागतालें. पूण तुमी अंडर 117 सेक्शन तुमी जे आतां एक्शन घेवपाक ती 17 सेक्शना अंडर घेवपाक जाय अशें म्हणून ताणें लेटर बरयलें. आमी परत तांकां रिफर केलें की 103ची भितर घेतलें जाल्यार आमकां सोंपे पद्दतीन करपाक मेळटा आनी 17 हितून भितर खूब कॉम्प्लिकेशन्स आसात. पूण ताणें परत कन्फर्म केलें की तुमकां 103 सेक्शना अंडरच करचें पडटा, 17 सेक्शना अंडरच करपाक जाय. हय. आनी अकॉर्डिंगली आमी हें जाले नंतर परत बोर्डाक गेले. ते बोर्डाक गेले नंतर जो बोर्ड मिटींग 25/2013 हाका गेले
आनी परत आमी हें हाजें अशें निर्णय जाला सेंट्रल लिस्टान आमकां परमिशन दिलां अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट. त्या प्रमाणे रिजोल्युशन घेतलें आनी आमी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दमन एंड दीव तांकां लेटर बरयलें की अशें अशें जाल्ले कडेन आसा आनी त्या सेक्शन 17 कायद्या भितर अशी अशी प्रोविजन आसात हें त्या लेटरान सगळें नमूद केलां आमी सगळें आनी त्या प्रमाणे ह्यो सगळी फॉर्मालिटी कंप्लीट जावपाक जाय. तुमी कितें म्हणटात तुमी म्हणटात की हातूंत भितर टायमींग ना हातूंत भितर टायमिंगाचें हें ना की हांगा हो तुमची खुर्ची वाचोवपा खातीर केल्ली स्ट्रॅटजीक मूव न्ही ना. दीस इज एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द RBI आनी हें केन्नाच्यान चलता आनी हो आमची पळय नो कॉन्फिडन्स मोशन आयलां तें मेक आयलां आनी हो प्रपोजल ताजे पयलीं बरो पयलीं गेला. सेकंड लेटर हो योगायोग हाका ताका कांयच कनेक्शन्स ना आनी जर आमी करना जाल्यार गव्हर्मेंटाचे आमचे लेटर आसात RBIचे लेटर आसा. इवन आमी आतां न्ही गेल्ले वर्साक 2013 आमी परत रिजर्व बँकेन टेकअप केलां. तातूंत रिजर्व बँकेन अंडर बक्षी नाबार्डाचो जो चेअरमॅन आशिल्लो बक्षी डॉक्टर बक्षी ताज्या अंडर कमिटी बसयल्ली आनी त्या कमिटीन रिकमेंडेशन दिल्लें की ज्यो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह आनी तांकां एपेक्सा स्टेटस आसा तांकां रिजर्व बँकेन तशेंच दवरपाची कन्सिडर करचें हें रिकमेंडेशन डॉक्टर बक्षीच्या रिपोर्टांक रिजर्व बँकेन गेल्लें आनी हो आमी थ्रू नास्कॉप आमी टेकअप केल्लो हो इशू. त्या दिवा रिजर्व बँकेचें परत तेजेर आन्सर आसा की खंयच्याच परिस्थिती आमी हें अलाव करनात कारण सुप्रीम कोर्टाची क्लियर कट गायडलायन्स आसात. दुसरो जो मुद्दा तो नो कॉन्फिडन्स मोशनाचो जाका लागून हांवें मुद्दम ह्या विशया वयल्यान त्या विशयाचेर वचपाचें थारायलें आनी मेन गजाल जाताली की हो विशय तुमी केलाच अशे तरेन की तुमकां गव्हर्मेंटाचें फूल प्रोटेक्शन मेळटलें. ना 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 हातूंत आमकां कांय संबंदच ना. आतां दुसरो जो नो कॉन्फिडन्स तो कोर्टाक गेले कोर्टान डायरेक्शन्स इशू केली आनी काल तुमी सांगलें की बाबा कोणाक पावर्स ना म्हणून. वॉट इज द एक्झॅक्ट इशू नो कॉन्फिडन्स मोशनाचो आनी वाय आर यू अफ्रेड ऑफ फेसिंग अ नो कॉन्फिडन्स मोशन? नो कॉन्फिडन्स मोशन जें आसा तें नो कॉन्फिडन्स मोशन एक फावटी दिलें कायद्याच्या प्रमाणे. एक्चुअली कितें जालां की नो कॉन्फिडन्स मोशन जें आसा तें ह्या मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह एक्टा भितर प्रोविजन कांय ना आनी जे बायलॉस आसा बँकेचे ते महाराष्ट्रा कॉपरेटिव्ह एक्टाच्या धर्तीच्या अंडर आसात. तो एक्चुअली बायलॉ कॅन्सल डिलेट जावपाक जाय आशिल्लो तो तसो उरले कडेन आसा आनी ताजेर म्हाजें म्हणणें कितें की जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन दिता त्या वेळार ताजी ऑथॉरिटी सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रल रजिस्ट्रार हांगा स्टेट रजिस्ट्राराक बरोवपाक जाय. बरोबर. तूं मिटींग कॉल कर. करेक्ट. तूं मिटींग कॉल कर आनी तें नो कॉन्फिडन्स मोशन घे. बरोबर. पूण सेंट्रल रजिस्ट्राचें कितें जालां खबर ना पूण ताणें सेंट्रल रजिस्ट्रान एक लेटर काडलें की बँकेचे परफॉर्मन्स कितें आसा तें आमकां धाडून दियात आनी त्या प्रमाणे म्हाका कळ्ळे त्या भशेन बँकेचे परफॉर्मन्स रिपोर्ट इज व्हेरी सॅटिस्फॅक्टरी. आमी धाडलां नाबार्डान धाडलां रजिस्ट्रान धाडलां आनी RBIचे कडच्यान रिपोर्ट गेल्ले कडेन आसा आनी तें कित्याक लागून मागिल्लें तें आमकांय खबर ना आनी ताजे पयलींच हें इन्फॉर्मेशन वचचे पयलींच हे लोक कोर्टान गेले तो नो कॉन्फिडन्स मोशन घेना म्हणून आनी कोर्टान आतां डायरेक्शन दिल्लें आसा की ती नो कॉन्फिडन्स घेवपाचें अथवा ना तें तुमच्या कायद्यान बसता काय ना हें तुमी डिसायड करपाचें सेंट्रल रजिस्ट्रार येस ऑर नो. तुमी कितें म्हणटात की तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना नो कॉन्फिडन्स मोशन फेस करपाक? म्हाका इवन नो कॉन्फिडन्स मोशन न्ही एक्चुअली म्हाका इतलेंच हें जालें चड जे म्हाज्या ग्रुपाचे मनीस आशिल्ले जांकां आमी इलेक्ट करून हाडले ते न सांगता त्या नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर सायन केल्यो. ताणें जर बसून सांगिल्लें बाबा अशें अशें आमचे भितर डिफरन्सीस आसात आय एम व्हेरी क्लियर हियर डिफरन्सीस आसात आनी ताका लागून तूं स्टेप जावन दा आमचो ग्रूप आसता घेवन बसता आसलो आनी हांव देर वॉज नो प्रॉब्लेम एट ऑल फॉर मी. तुमी कितें म्हणटात की यू आर रेडी टू स्टेप डावन? येस. आमी हांगा खुर्ची पळय बँकेचे हें करून आयल्यात ते बँकेचे कितें लुटपा आयिल्ले कडेन नात. आमकां ही बँक एक एपेक्स बँक गोंयची ह्या सगळ्या सोसायटीची बँक ती खंय तरी उंच हाडची हे इतलोच उद्देश आशिल्लो आनी ती हाडल्या. आतां तेजें जर सगळे परफॉर्मन्स पॅरामिटर पळयले जाल्यार सगळे परफॉर्मन्स ह्या 2 वर्सां भितर त्या बँकेचे इतले उंच आयिल्ले कडेन आसा. तुमी 2 गजाली सांगता. एक तुमच्या ग्रुपांतले मनीस जर
फुटना आसतना दुसरे कडेन वतना आसतना तुमचे कडेन उलयल्यार यू आर रेडी टू स्टेप डावन. येस दुसरी डेफिनेटली गजाल तुम्ही सांगतात की फाल्यां जर सेंट्रल रजिस्ट्रारान नो कॉन्फिडन्स मोशन घेवपाक लायलो यू आर रेडी, आय एम रेडी. यू आर रेडी टू फेस इट. येस डेफिनेटली वाय नॉट. तिसरी गजाल जी आसा लास्ट तुमकां विचारता क्लॅरिटी खातीर, हायकोर्टान अशेंय म्हणा की जो पर्यंत हो इशू तुमी सॉर्ट आउट करनात हय तो पर्यंत तुमी खंयच्याच मेजर पॉलिसी डिसिजन घेनाकात. अशी परिस्थिती भितर जर ही स्कीम मायनिंगाची लोनाची स्कीम जर रिस्ट्रक्चर करपाचें हें करपाक जालें ती गजाल तुमी कशी हँडल करतले विदाउट टेकिंग नो कॉन्फिडन्स मोशन. सांगताय काय हातूंत भितर अशें आसा, तातूंत भितर म्हणलां की जी मेजर पॉलिसी आसा हय ती घेवन पॉलिसी डिसिजन पॉलिसी डिसिजन करेक्ट. फायनान्शियल डिसिजन जी आसात ते फायनान्शियल डिसिजन म्हणलें ताणें की पिटिशनरान नोटीस वचून ते फायनान्शियल डिसिजन तुमच्यान घेवपाक जाता एनी मेजर पोजिशन. आमची ज्यो मिटींग जातात ते पिटिशनराक सगळं नोटीस वतात इश्यू जातात आनी मेजर फायनान्शियल डिसिजन आनी हे मेजर फायनान्शियल डिसिजन. So you are saying this is not a policy decision, this is a financial decision. आनी हातूंत भितर आमी अजेंडा घालता आसतना व्हेरी क्लियरली घातलेलें आसा कित्याक हें जें आसा तें नो कॉन्फिडन्स मोशन ह्या बोर्डाक सगळे प्रेजेंट आसून ह्या बोर्ड मिटिंगेक हें पयलीं पास जालां की आमी जर गव्हर्मेंटाक 75% प्रपोजल दिवपाचो तर गव्हर्मेंट एग्री जायना 100% एग्री जावपाचें आनी युनामसली हें डिसिजन पयलीं जाल्ले कडेन आसा. म्हणटात की ह्या गजालीक दिस इज अ फायनान्शियल डिसिजन, दिस इज फायनान्शियल आनी पॉलिसी डिसिजन आसा डेफिनेटली, पूण हें पयलीं बोर्डान एप्रूव केल्लें आसा. दिस इज अप्रूव्ड बिफोर द हायकोर्ट रुलींग. हय हायकोर्ट रुलींग. सो हायकोर्टाच्या निर्णयाचो एटलिस्ट ह्या गजालीचेर परिणाम जावचो ना इतलेंच तुमी सांगता. म्हाका दिसता तुमी मेजर इश्यूज क्लियर केले हांगा. आनी तातूंत भितर ना तातूंत भितर दुसरें सांगता की तातूंत भितर आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा ती म्हणल्यार आमी हांगा बोर्ड हाका जनरल बॉडीचो विशय दवरला टू नोट एंड डिस्कस. जनरल बॉडी जायला जनरल बॉडीन रेजोल्युशन पास करपाचें बरोबर आमी सांगनात तूं नोट म्हणला ती तुमची गजाल न्ही, ती जनरल बॉडी एप्रूव म्हणलेलें ना आमी ती जनरल बॉडी डिसिजन जाता. म्हाका दिसता तुमी मेजॉरिटी गजालींचेर क्लियर केले इन्क्लुडींग नो कॉन्फिडन्स मोशन. ताचेर भरपूर वाद चल्ला सध्या. मल्टी स्टेट अपेक्स स्टेटस आनी मायनिंग स्किमीचें म्हाका दिसता अख्खी गोंयकाराक कळपाक बरें की प्रेझेंट स्टेटस कितें तें. 80 कोटींच्या रिणाचो प्रश्न आहा. तुमी आयले इतली सगळी परिस्थिती टोटल 240 crores टोटल 240 crores. सो 240 कोटींचो प्रश्न आसा. सो म्हाका दिसता इतली स्पश्टपणान तुमी सगळ्यो गजाली सांगल्यो. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.